कोण भावजी कोण भावजी कित्या खातीर तुमी इतले स्पेशल लॉ म्हळ्यार पयलीं कशें आसतालें ब्लड रिलेशनाक तूं गिफ्ट करूंक शकता. बायल म्हणटा ती फक्त ब्लड रिलेशन नासता पूण ती बाय वर्च्यू ऑफ बींग बायल तुका 50% जाता. उरिल्ले सगळे आर ब्लड रिलेशन. तूं कोणाक दिवंक शकता, चल्याक दिवंक शकता, चलयेक दिवंक शकता, नातीक दिवंक शकता, नातवाक दिवंक शकता. हें खंयचो भावजी हाडलो तो कळना बरें कितें म्हणून. विजय बिल कितें तें एक्झॅक्टली बील भावजीक तुज्यान दिवं येता आनी गिफ्ट डिडाक जे 8% तुका गव्हर्मेंटाक दिवचें पडटा ते तांणी फॉरगो केला. सो हें म्हाका दिसता स्पेशल कोण तरी भावजी हांकां मेळ्ळा आनी जे भशेन मंत्री सामके डिफेंड करता एकल्या कोणाक तरी भावजी नांव पडटलें. फ्रेंडान हाडलो हांवें तांकां केस सांगली, हांवें तांकां डिफरंट पॉसिबिलिटीज सांगल्यो की भावजी फाल्यां भयणीक डायवोर्स करता नाजाल्यार मागीर कितें जाता, गिफ्ट केल्लें कितें जाता ना परते कशें दितलें बाय वीच टायम इट इज ऑलरेडी इन युअर नेम. मागीर भयण उरता आनी ती विधवा जाता, तिका ते फॅमिली प्रेशर घालतले मागीर गिफ्ट कर म्हणटलो. सो ऑल दीस थिंग्स कॅन बी मिसयूज. कशें जावंक शकता तें तांकां सांगलें पण तांचेर उत्तर ना. हे मंत्री शिकनासतना वगैरे कायदे हाडटात आनी ती मेजॉरिटी खातीर ते बुलडोज करतात आनी कांय ना ताका. देर इज कोण तरी भावजी हांकां मेळाच. बिल हाडला ते तुज्या फ्रेंडानूच हाडला तो मंत्री आसा तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर. रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा पण आय डोंट नो भावजी डिफेंड करता दुसरो न्ही.